बेतोडा फारपेट प्रकरणात जखमी झालेल्या सचिन कुर्टीकाराच्या गाडयेंत फोंडे पुलिसांक तपास करतना 10 ग्राम घुवळे वखदां सापडली। देखून कुर्टीकाराचेर फोंडे पुलिसांनी घुवळे वखदां आड गुन्यांव नोंद केला, जाल्यार भलायकी सुदारले उपरांत खर कारवाय जातली, अशें दक्षिण गोंयचे अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलां। गोंयचो सांस्कृतीक म्हाल आशिल्ल्या फोंडे तालुक्याची वळख हालीसराक बदलत चल्ली। देव देवतांच्या वास्तव्यान पावन असो फोंडे तालुको गोंयचो सांस्कृतीक म्हाल हालीसराक नाका जाल्ल्या गजाली खातीर गोंयभर चड गाजता। मारामाऱ्यो, बलात्कार, खून प्रकरणां, गुळीबार अशे खुबश्यो घडणुको त्यान भायर ड्रग्साचो वेवसाय फोंडे तालुक्यांत हालीसराक वाडपाक लागला। फोंडे पुलीस आपले परीन यत्न करताच खुबश्यो केसी दाखल जाल्या। महत्वाचें म्हणजे कालूच जी बेतोडे जंक्शनाचेर जी फारपेट करपाची घडणूक घडली त्या प्रकरणातलो जो जखमी आसा, जो विक्टीम आसा सचिन कुट्टीकर, हाच्या गाडयेंत कांय प्रमाणात ड्रग्स सापडला पुलिसांक। सो सध्या सचिन कुट्टीकर हाचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचार सुरू आसा। थंयच्यान डिस्चार्ज मेळ्ळ्या उपरांत ड्रग्स बाळगिल्ल्या खातीर ताचेर व्यवस्थीत कारवाय जातली, ताची चौकशी जातली आनी ताचेर गुन्यांव नोंद जातलो, अशें दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक मॅडम सुनीता सावंत हांणी सांगलां। फोंडे पुलीस आपले परीन प्रयत्न करतात, पूण हालीसराक फोंडे तालुक्यांत खुबश्यो अश्यो घडणुको घडल्या। खुबशे महाविद्यालयीन विद्यार्थी म्हणा जावं कामगार वर्ग म्हणा ते ह्या ड्रग्साच्या विळख्यान पडत गेल्ले आसा, सापडत गेल्ले आसा। हेचेर बेगोबेग कारवाय जावची आनी फोंडे तालुको पयली सारकोच सांस्कृतीक म्हाल म्हणून तेची वळख ताजी उरची, जिवी उरची, अशी फोंडेकारांची मागणी आसा। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक।